उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिनासतना मोती डोंगरार खुबशी बेकायदेशीर बांदकामां आयल्यात. हीच बेकायदेशीर बांदकामां राजकीय आशीर्वादान चल्ल्यात. हाचेर कारवाय जावची म्हण मागणी परशुराम गोमंतक सेनेन केल्यात. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मोती डोंगर एरियेक हांव दाखयताना अनेक इश्यूज आसात. थंय प्रामुख्यान दोन इश्यूज दाखयताना एक प्लॅन जो आसा तो हांव तुमकां दाखयता. सगळ्यांक हो सगळ्या मोती डोंगर एरियेचो प्लॅन. तातूंत तुमकां ही ग्रीन लायन जी दिसता, ही सगळी ग्रीन लायन जी दिसता, दॅट एरिया इज नॅचरल रिझर्व झोन. म्हणजे अकॉर्डिंग टू टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग रूल्स आणि रेग्युलेशन्स, ज्यातूंतल्यान आमी सगळे आणि गोंयकार जे आसात, बांदील आसात, ती रूल्स आणि रेग्युलेशनां फॉलो करून आमकां समजा घर बांदूंक जाय आनी कितें बांदूंक जाय जाल्यार ती बी अधेर टू दिस रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. अनेक कन्स्ट्रक्शनां मोती डोंगर भागान एका विशिष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांचे येवपाक लागल्या थ्रू ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॅट्रनायझिंग. आणि ताका कोण कारणीभूत जो आसा तो लोकल हांगाचो आमदार जो आसा तो कारणीभूत आसा अशें आमकां दिसता. हाजेर एक 2013 हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की ग्राउंड प्लस वन बांदचेनी. बेसिकली दीस होल एरिया इज illegally built structures जे आसा, these structures are breeding on this in this area. आणि हाका राजकीय आशीर्वाद आसा. सो 2013 ची रीट पेटिशन नंबर 543 2013, रीट पेटिशन नंबर 111 2013 अशो दोन ऑर्डरी म्हणजे थंय स्टेटस को मेंटेन करप आणि थंय जोपर्यंत राज्य सरकाराचे TCP कायदे जे आसा लागू जायना तोपर्यंत थंय खंयच्याच प्रकारचे कन्स्ट्रक्शन येवंक जायना असो सरळ निर्देश हायकोर्टाचो आसा. आणि 2013तल्यान ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटीज थंय वाडत चल्ल्या. एज यू कॅन सी, दीज आर ऑल द हाऊसेस विच आर बीइंग बिल्ट देयर विदाउट ड्यू परमिशन्स. आणि ही इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जी आसा हाका राजकीय आशीर्वाद आशिल्ल्या शिवाय हे जावचें ना हाच्या बद्दल आमची खात्री आसा.